न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तशेंच गांवगिऱ्या तशेंच राजकारणाच्या मळार कितें जाता हाची आमी म्हायती दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत, गोंय विद्यापीठातले पेपर फुटीचे प्रकरण तुमकां खबरच आसतलें। सगळ्यात पयलीं गोमंतकानच ही बातमी उजवाडाक हाडिल्ली आनी हाचेर उपरांत कांय समाज वावुरप्यांनी आक्षे पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली। हाचेर उपरांत गोंय युनिवर्सिटीच्या जो वायस चान्सलर आसा हरिलाल मेनन हांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हात झाडून उडोवपाचो यत्न केल्लो, पूण मुख्यमंत्र्यान हे घडणुकेचे गंभीर लक्षात घेवन एक समिती नेमिल्ली आनी हे समितीन आता एक रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक दिला। ह्या रिपोर्टान अशें दिसून येता की पेपर फुटीचे प्रकरण खरेंच आशिल्लें आनी हातून जो प्राध्यापक आहा प्रणव नायक ताचोच हात आशिल्लो। आपले इश्टिणी खातीर ताणें पेपर फोडिल्ले आनी ते व्हरून तिका दिल्ले। सविस्तर रिपोर्ट आहा तो 7 वरांचेर पळयात। थँक्यू सुशांत। ही सुशांतान जी बातमी सांगली मुजरत तुम्ही सेंट पिमला बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे पणजी आनी सांखळे शाराक नितळसाण सर्वेक्षण 2024 खाला राष्ट्रपती पुरस्कार आयज मेळ्ळो आनी हो जो पुरस्कार आहा तो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तकी शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी घेतिल्लो आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट पिमला बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी संजना कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। संजना, गोंयकारां खातीर व्हड खोशयेची खबर आसा। जांची कोमोंदात आनी सरकारी जमनींचेर घरां आशिल्लीं आनी ती बीन 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदिल्ली, तांकां ती घरां आतां कायदेशीर रितीन एक्सेप्ट करतले। तशेंच हे जे विधेयक आसा ते पावसाळी अधिवेशनान मांडटले अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा। आनी हेजे खातीर कांय नेमूय आसा, ते म्हणल्यार पयलीं शारांनी 1000 चौखण मिटरा वयली आनी गांवगिऱ्या वाठारांतले 600 चौखण मिटर जमनी वयली जी बेकायदेशीर घरां आसा तीच कायदेशीर करतले। आनी 28 फेब्रुवारी 2014 उपरांतची जी घरां आसा ती सद्या तरी कायदेशीर जावची ना अशी आमकां म्हायती मेळटा। जी घरां 14 पयलीं आसा तीच कायदेशीर जातली अशी म्हायती मेळटा। सविस्तर बातमी 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। थँक्यू संजना। दुसरी जी बातमी म्हणजे कर्मचारी नियोग आयोगान सरकारी भरती पद्धती संबंधित लोकांचो आता विश्वास वाडला असो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आता मेरेन ह्या हितूंतल्यान 752 पदाचेर आता तेंच्यांनी जायरात काडिल्ली आसा। सुमार 50 जाणांनी 50 जाणांनी नोकरेचेर रुजू जाल्ले आसा। सो तांच्यांनी हें बी सांगलां की आनिकूय हितून जायरात येतली आनी आनिकूय सरकारी पदां हाती भरतली। ही जी बातमी तुमी सेंट पिमला बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणूया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, पुलीस आशिल्ल्याचे सांगून मडगांव आनी वास्को फातोर्डा आनी वास्को दोग जाण जाणटे बायलेंक आसले ते तांकां टोपी घातल्या। तांचे जे गळ्यांतले भांगर आसा ते तेंच्यांनी व्हेल्लेले आसा आनी हालीं ते पर अशेंच गोंयान घडणुको घडटात। पुलीस आसा अशें सांगतात आनी चडशे जाणट्यांक ते टार्गेट करतात। देखून अशा बनावट पुलिसांक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान केल्लेले आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार
मडगांव पालिका गार्डन कुशीक जो फुटपाथ आसा तो फुटपाथ खचला आनी फुटपाथार जे पेवर्स घातिल्ले ते पोंदाक गेलेले आसा आनी ताका लागून जे फुटपाथा वयल्यान यो वच करपी लोकांक धोको निर्माण जाल्लो आसा तेन्ना पालिकेन हाजेर लक्ष घालून हे बेगोबेग दुरुस्त करचो म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्या थळाव्यांनी. आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार पर्यावरणाचें संवर्धन करीत इको ट्युरिजमाक चालना दिवपा खातीर पाली 70च्या शिवलिंग वॉटरफॉलार रान उदरगत महामंडळ आनी रान खात्याच्या वतीन आतां नवे साधन सुविधा उपलब्ध केल्या म्हूण पर्येचे आमदार तशेंच रान महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर दिव्या राणेन सांगलेले आसा. सो आयज थंयसर चेंजींग रूम टिकेट कावंटर आनी हेर सुविधांचें उक्तावण जालेलें. सो ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी सविस्तर साताच्या बुलेटिनाक पळयात. येस. थँक्यू उत्तेजा. आनी जी बातमी म्हणजे उसगांव कांजे पंचायती सरपंच रामनाथ डांगी हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो आसा की तांच्यांनी अशें सांगलां की तांचो जो करार आसलो तो आतां त्या करारा प्रमाण तांच्यांनी आतां हो राजिनामो दिल्लो आसा आनी तशेंच आतां जो न्यू जो आतां सरपंच आतां इलेक्ट जावन येतलो ही जी बातमी तुवें सेंट पी लायव्ह बुलेटिनाक पळया. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या. गोंयांत नांव बदलून मूळ गोंयकारांची नांवां लावपाचे प्रकार फाटल्या कांय वर्सां सावन सुरूच आसा. मात भायले लोक गोंयांत येवन गोंयकारांची आडनांवां लावन रावतात. आतां आडनांवूच न्हय जाल्यार पुराय नांव बदलपाचो एक प्रकार उक्ताडार येयल्लो आसा. ताची आमी एक स्पेशल बातमी केली आसा ती तुमी 7 वरांचेर पळयात. तशेंच सॉयल टेस्टींग आनी हेर कायदेशीर कागदपत्रां जाले उपरांत जुंवे नांदोडा नव्या पुलाचें काम बेगीनूच सुरवात करतले म्हूण थळावो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकरान सांगिल्लें आसा. तशेंच 2 दिसां पयलीं थळाव्यांच्या एका गटान जुंवे पुलाच्या अवतिकायेचेर तिडक उक्तायली. देखून आज निळकंठ हळर्णकरान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्या सयत त्या पुलाची वचून पळोवणी केल्ली आसा. तशीच तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार सद्या पावसाचो नेट सुरूच आसा. पावसाक लागून 30 उसगांव वाठारांत घराचेर आंब्याचें झाड पडून 2 जाणांक दुखापत जाल्ली आसा. तशेंच पावसाक लागून सांगेच्या वाळशेवाडे वाठारांत रस्ते आनी पूल उदकापनाक गेल्लेले आसा. ह्यो तिनूय सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात. थँक्यू ऐश्वर्या. आनी जी बातमी म्हणजे सद्या काँग्रेसीत भितर एक कोफुसा सुरू आशिल्ले दिश्टी पडटा. कुडचड्यार जाल्ल्या काँग्रेसीचे संविधान बचाव अभियान ह्या कार्यावळीक आमदार कार्लोस गैरहजर आशिल्लो जाल्यार तशेंच 2 दिसांनी उपरांत जेन्ना भाजप पक्षाचो उपरांत जेन्ना 2 दिसांनी भाजप पक्षाचो जेन्ना एका आमदाराचो जेन्ना वाडदीस जेन्ना जो बर्थडे आशिल्लो तेन्ना ते हजर आशिल्ले. देखून ताच्या विरोधात आतां अमित पाटकर हांणी पत्र बरयलें आसा की ताणें पक्षाच्या विरोधात तेजें काम जें आसा तें सुरू आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. देखून ही जी बातमी तुमी सेंट पी बुलेटिनाक पळया. तर आतां आमी समिता कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. समिता. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या दिसान दीस. तर काल राती फोंडा पुलीस स्टेशन वाठारांत एका 15 वर्सां सान पिरायेच्या चल्या भुरग्याचेर मारबडे जाल्याचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा. आनी ह्या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन कशिश नायक आनी राजू देवगिरी ह्या दोगां आड गुन्यांव नोंद केल्लो आसा. हो मारपेटाचो प्रकार घडना फुडें भुरग्याच्या पालकांनी रोखडीच वचून पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केली अशें कळटा. ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. थँक्यू समिता. तशेंच गोंयांत आतां सतत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. सो कोणूच खंयच्याच हेका बळी पडचे न्हय. कोणूय सांगता की हितून इन्वेस्ट केले काय डबल मेळटा अशें हितून कोणूय बळी पडचे न्हू. तशेंच हेर बातम्यांक लागून गोमंतक TV आतां सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जुईकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.